म्हणजे जेजूचे निमाणे जेवण, ताचे कुर्सा मरण आणि सोम्याचे पुनर्जीवनपण हो जावन आसा आमच्या सोडून येसो. आज सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम करून आमच्या भावार्थाच्या गुंडायेक भितर सरता. आज 3 गोट आमी संभ्रमता. पयलो येवकरिस्तोचो संभ्रम, दुसरो याजकपणाचो संस्कार घडलो दिवस आणि तिसरो सोम्यान दिल्ली मोगाची आज्ञा. हे गुट नियाळचे पासत आमी आतां आयच्या लितुर्जीक सेवा धर्मांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आयती जावया. याजक हेर मणियेरा सांगाता प्रवेश घेताना आमी उबी रावन येवकार मागया. खुशी करून बापाची बली भेटून जिणेची सडवून आमकां लावचो. उजरा बसून बापाच्या कश्टाक हातान जिणेच्या दया लाजून दिवचो. ताचे थंय विंचलेली बळसा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसनाशी. ताचे थंय विंचलेली बळसा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसनाशी. आमकां मेळ्ळा देखून भावार्थान लागीं सरया. आमची कुशीक निर्मळ कर, कुडी नितळ उदकान धुव, बरवो सोती सांबाळया. एकामेकाचो मोकल सुफळ करया हेजी सोम्याक भेटोवंक आयती जावया. ताचे थंय विंचलेली बळसा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसनाशी. ताचे थंय विंचलेली बळसा याजकी वर्गांनी एक पवित्र आश्रमी ताचे संगी या आमी धैर्यान देवाच्या कृपेची आसनाशी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या लितुर्जींत आमी जेजूचे निमाणे जेवण संभ्रमता. ह्या जेवणाचेर 3 संगती घडल्यो. पयलें जेजून येवकरिस्तोचो सक्रामेंत उगडापें केलो. ह्या मेरी पात ताचेंच रगत आनी मांस तो आमकां आत्मीक खाण जावन दिता. सांगाताच ताणें याजकपणाची दिक्षा आसा केली. ह्या मेरी पात जेजूस आमची पातकां बक्षिता आनी बापा कडेन एकवटायता. आनी त्याच प्रमाणे ताणें एक उपादेश आमकां समेस्तांक दिलो एकामेकाचो मोग करूंक.
ह्या वरवीं सगळी परजा समजून दी तुमी जावन आसात म्हजे पाटलावतर. अशें आमच्या जिवितांत हे आत्मीक जिविताचे खान आमी सेवन आमची पातकां देवा तावन पातकांचे देवा तावन बक्षाने जोडन आमी भाग्यवंत जावन जिवंक देवा कडची कृपा मागया. आज प्रत्येक जावन आमी समेस्तांनी मागचें याजका खातीर आमकां बरे याजक भाग्यवंत याजक आनी त्या मरिपात सगळी भजा भाग्यवंत जावन दी म्हणून आमी मागया. केल्ल्या पथकांची दूख दर्या देवा कडचें बक्षाने मागोवन आमची काळजां मनां नितळ करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जमया. हांव पातकी सोपदेदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या अवसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगेवन सदां सोमकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो.
मोगाळ बापा आप कुशेन मरोन सोसूंक आपणाक पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगाता निमाणे जेवण केलें आनी ते संवसारा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचे म्हणून ताणें फरमायलें. त्याच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भक्तीन आमकां फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत आगोस्तीन म्हणटा नवो सोल्लो पोरण्या सोल्ल्यांत लिपोवन आसा आनी पोरनो सोल्लो नव्या सोल्ल्यांत उक्तो आसा. हें सत आमकां आयच्या वाचपांनी दिश्टीक पडटा. इजिप्तांत गुलाम जावन आशिल्ले इस्रायल परजेक सरेस्पर देव पास्कांचे संभ्रमे विशीं मोइजे आनी आरोना मुखांतर समजोनी दिता. हे आमी पयल्या वाचपांत आयकतल्या. दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल कोरींतकारांक जेजून स्थापलेल्या एवकरिस्ता विशीं कळयता. सोमी परत येता पर्यंत एवकरिस्ताचो संभ्रम आमी करूंक जाय म्हूण तो उडास करता. वांचिलांत जेजू स्वता आपूण शिसांचे पांय धुवन प्रिती मोगान जियोंक नवो उपादेश दिता. तर आतां चीत दिवन ही सगळीं वाचपां आयकुया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत सोरेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां 4 म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो हो तो तुमकां जातलो. इस्रायेलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एका घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं वेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंसूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच हायब नातली, दादली आनी एका वर्साची. बकऱ्या आनी बोकड्यां मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयेक जिवेशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रागात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवताच्या दोनी खांब्यांक त्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक तें ताचे वयले फाटयेक तें सारोंक जाय. ते राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार बारजून बेकमेर उंड्या आनी कोडू भजये सवें तें तुमी खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. तुमी वेगळी वेगळी तें खाया. सोरेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एका प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जिवेशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या 4 देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता त्या घरांत दिवंक शेळयेचें रागात एक कुणा जातलें.
ते रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्तांत शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो जातलो. तुमी सोरेस्पराच्या मांडाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संतते तावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कसो कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. देवाचें उतार हें. Dium seuntaunti संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिव सेवतांती संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सोडवून एक अर्घा दिवची खास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आमी अर्गां दिव सेवतांती संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोस्वाधी हांव ताजो साकर तुजे साकर न्ही सोपूत मुच्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. आमी अर्गां दिव सेवतांती संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्घा बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आमी अर्गां दिव सेवतांती संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिव सेवतांती संस्काराची खास ख्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सां पावलून कोरीत घरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जे कितें सुमया लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जिजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोलो. जितले पोवटी
तुम्ही पियेतात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुम्ही वो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचे मरण तो येसर तुम्ही प्रगट करतेल्यात. देवाचे उतर ये. म्हणटा सोमी जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वे स्पॉल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवाम परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत असलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करे जंय म्हूण सैतानान सिमाऊ इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काडून दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणा गातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी.
हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सुम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज निमानो ब्रेस्तर वा पवित्र ब्रेस्तर आमी म्हणटा. हो ब्रेस्तर जेजूच्या जिविताचो आखरेचो ब्रेस्तर. हे जवान ताचे निमाणे जवान जावन आसलें. हे फास्कांचें आचरण ताचे निमाणे आचरण जावन आसलें. ताका सगळें निमाणें, पूण आमकां सगळें नवें. जिविताक तो एक नवी दिशा दिवंक आशेतालो. आमच्या जिविताक एक नवी सुरवात तो दिवंक आशेतालो. तो त्या राती आपणाच्या इश्टांक सांगाता घेता, सर्वांक सांगाता हाडटा आनी एक नवो मंदमेंत तो दिता. तो जेवणात आसतना उठता आनी आपल्या शिसांचे पांय धुता. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हूण तो तांकां सांगता. उपरांत आपल्याच्या शिसांचे तो पांय धुवन जें कितें ताणें सांगल्लें तें सांकेतीक रुपान तो करून दाखयता आनी आपणें केल्ले बरी पेल्यांची सेवा करूंक एक सेवक जावन आपणाच्या शिसांक तो आपयता. मोगाचे न्हू, ह्या पवित्र संजेर 3 महत्वाचे मिस्तेर आमी नियाळटा. आमी प्रस्तावना आयकल्ल्या बरी. आज जेजून निमाण्या जेवणार आसतना येवकारिस्त घडलो. ह्या जागी मनियारपण घडलें आनी शिसांचे पांय धुवन मोगाचो मंदमेंत आमकां दिलो. जें कितें ताणें सांकेतीक रुपान केलें तें ताणें दुसऱ्या दिसा त्या कुर्सार खरेपणी करूंक आसलें. आनी जें कितें खरेपणी ताणें करूंक आसलें, समर्पूंक आसलें, तें तो आयच्या दिसा सांजेर जेवणार आसतना तो तें करता. निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवचे विशीं जुआंवचो वांजेल आमकां सांगता आनी तें आमी आज आयकलें. पूण इतर वांजेल आमकां जायत्यो दुसऱ्यो संगतीच्यो विवरी दितात. जुआंव एकलो मात्र आमकां पांय धुवच्या विशयांत सांगता जाल्यार हेर वांजेलिस्त आमकां येवकारिस्ता विशयांत सांगतात. अशें येवकारिस्ताक आनी क्रिस्ती सेवेक विंगड करूंक जायना तसलो गट बांद आसा म्हणून आमकां आज स्पश्ट जाता. येवकारिस्ताचें आचरण आमी करच्या एकामेकाच्या मोगान तें संपूर्ण जाता म्हणलें आमकां आज आयच्या दिसा उगडापें जाता. जें कितें आमी हर एका दिसा हर एका मिसा वेळार आयकता तो पराधीन जालो ते राती. ह्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांत पावलान बरयलें तें. तो पराधीन जालो ते राती. तें पराधीन जाल्लें तें घडीत आयच्या सांजेर घडलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणो जेजूच्या जिवितांत. तो पराधीन जावचार आसलो आनी कोण ताका पराधीन करतलो? ताचो दुस्मान न्हय, तसोच मोगाचो शीस ताका पराधीन करचार आसलो. जुदास इस्कारियोत सगळी तयाराई करून तो आसलो. हे सगळे जाण आसोनी जेजू तांकां सोमेस्तांक सांगाडटा हाडटा. जेवणार तो बसयता. तो जाणा आसलो की आपणाचो शीस जुदास इस्कारियोत आपणाक पराधीन करता, विकृत करता आनी त्या देखून ताका हांव जेवणार बसयना
आयच्या ह्या संभ्रमाक ताका वांटो ना म्हूण जेजूक सांगितलें आसलें आनी ताका भायर दवर येतें आसलें पूण जेजू तशें करिना. जेजू जाणा की कितें घडोवंक जाय तें घडसर बापाची खोशी ती जारी जाय. त्या दिसा आपणाचे परगट जिवीत आराम करच्या दिसा ताणें स्नान घेवच्या दिसा ताणें जुआंव बावतिस्ताक सांगलें जें कितें घडोवंक आसा तें घडोवंक जाय आनी हें तुवें करूंकूच जाय. म्हाका तुवें बावतिस्म ह्या पवित्र स्नान दी जाय. आनी अशें जेजू जें कितें घडोवंक आसा तें सगळें तो संपूर्ण जावंक आनी घडोवंक सोडटा. तो पराधीन जालो ते राती. ताका पराधीन केल्ले ते राती म्हणजे विश्वासघात केल्ले राती जेजू जेवणार आसलो. ताणें सगळ्यांक वांटो दिल्लो. विकृत करतल्या की इन्कार करतल्या की ताका धरता आसतना पळोवन धांवतल्या की सगळ्यांक ताणें जागो दिल्लो. ताच्या सांगाता पोसण्यांत हात घालता तो ताका विकृत करच्यार आसलो. कोण तो म्हूण शिसांनी सवाल केल्ल्या वेळार जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हाका घातान पराधीन करतलो. तो जल्मोंक नातलो जाल्यार कितलें बरें आसतें. पळया मोगाच्या भवनान बीन जेजूचो उद्गार. ह्या उतरांनी आमकां दिसून येता की जेजू एक नीज मनीस जावन मनशा रुपान हें सगळें सोसूंक तो भायर सरता. तो समजता की विश्वासघात म्हळ्यार कितें. तो समजता की आपल्याच मनशांनी पराधीन करचें म्हळ्यार कितें. तर मोगाच्या भवनांनी भयणो विश्वासघात म्हळ्यार कितें. आमकां कोणें घात करियेत. आमकां कोणें पराधीन करियेत. दुस्मान घात करूंक शकनात. आमकां पराधीन कोणी करी जाय जाल्यार आमी तांच्या अधीन आसूंक जाय. तेन्ना मात्र तांणी आमकां पराधीन करियेत. दुसऱ्याच्या अधीन करियेत. दुस्मनाच्या हातांत आमकां घालयेत. तर पराधीन करूंक इश्टागतीची गरज आसा. तूं कोणा लागीं विश्वास दवरताय आनी कोणा लागीं तुजें जिवीत वांटून घेताय ताणें मात्र तुका विश्वासघात करियेता. इश्टाच्या अकबनाच्या उतरांचो गाय दुस्मनाच्या तालवरेच्या गायांचे चड दूख दिवंक शकता म्हणल्यार आमी आयकलां. ही दूख बगुल्ल्याक मात्र कळीत मोगाच्या भवनांनी भयणो. देखून आपल्या इश्टान आपल्या सांगल्ल्यो गुटाच्यो संगती ताणें हेरांक सांगून आपणाची मर्याद काडिल्ल्या वेळार ताका बगुल्ल्या त्या दुखे विशांत विसार विकृत करचें म्हळ्यार कितें म्हणून. जायतीं वर्सां सांगाता रावून निमाणे एक दीस म्हाका तुजे कडेन मोग ना म्हूण तो घोव वा ती बायल म्हणटना आनी विच्छेदन विचारतना तें आयकल्ल्या ताका वा तिका बगुल्लें तें दूख कसलें म्हणून त्या घोवा वा बायले कडेन विचार विकृत करचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. आपल्या लोकां खातीर आपणाचें सर्वस्व दिवन दीस आनी रात म्हजो लोक म्हजी फिरगज म्हणून वावरून ल्हानशा आपल्या चुकीक आपल्याच लोकांनी ताचे विशांत व्हॉट्सअप आनी फेसबुकाचेर खबरो करता आसतना एकसुरो जावन रडलेल्या त्या विगारा लागीं वा याजका लागीं वा धार्मीक लागीं वा खंयच्याय लायक लागीं विचार विकृत करचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. तिणें मोग केल्ल्या चल्यान तिच्यो नाका जाल्ल्यो व्हिडियो करून सोशल मिडियार अपलोड करून तिचो मान काडिल्ल्या वेळार तिका बगुल्ल्या त्या नालिसय विशांत विचार विकृत करचें म्हळ्यार कितें गे म्हणून. तर मोगाच्या भवनांनी भयणो असलीं जायतीं निदर्शनां आसात. तांतलीं थोडीं आमीच बगल्यान जावंक पुरो आमच्या जिणेची काणी जावंक पुरो
आनी थोडी आमी आयकून बेजार पावले हांव सांग पुरो विश्वासघात बक्षो दुस्मनातावन न्हय बगार आमच्याच मोगाच्या मनशां तावन आनी आपल्या तावन म्हणलें आमकां खचित जाता जेजूक अशेंच घडलें ताच्या सिसा मदलो ताच्या पलंगानांत हात घाल्लो तो ताच्या मेजा बोवारी बसलो तो सदांच ताच्या सांगाता भोंवुरलो तो ताणें शिकयल्लें आयकल्लो तो सगळें वय म्हणलो तो आज त्या सोम्याक विकृत करता विश्वासघात करता आनी आपणाचो जावन आसलेल्या मेस्त्रीक आपणाच्या मोगाच्या गुरूक तो दुस्मनाच्या हातान दिता फकत 30 नाण्यांक फकत एका मोगाच्या उम्यान आचाकी वर्ते निर्भागपण जायगी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे सगळें जेजू आमचे खातीर सोंसता त्या रातीन तितलेंच न्हय आनीक विपरीत घडलें आमी तुजे सांगात आसाव आमी मरोंक तयार म्हणले ताचे सीस पळोवन धांवतात आनी एकलो आपूण कितें जाल्यार तुका हांव नाकारचो ना तुजे तावन हांव पळोवन धांवचो ना कोणें तुका सांडल्यार हांव सांडिचो ना म्हणलो सपत घाल म्हणटा हांव ताका वळखच ना ताका इन्कार करता इन्कार करचें म्हळ्यार हांव त्या व्यक्तीक नेना वळखूंकच ना म्हाका आनी ताका संबंदच ना तशें म्हळ्यार तो व्यक्ती म्हज्या जिवितांत नांच ना तो व्यक्ती म्हज्या जिवितांत गरजेचो न्हयच न्हय हांव ताका नेना तो म्हाका नाका ताका म्हज्या जिवितांत जागो ना असलो उद्गार पेद्रो त्या दीस सोडटा आनी आमी जाणाव पेद्रो कणबेरतारपण आशेता जेजू ताचेर दिश्ट घालता आनी दिश्ट घालता आसतना कसली दिश्ट ती जावंक पावली भोवशा पेद्रो न्हू जेजून पेद्रोचेर दिश्ट घाल म्हळें जावंक पुरो पेद्रो तुवें म्हाका सांडलें गी आनी हें पुरो आसलें पेद्रोक आपणाच्या सोम्या थंय पाटी येवंक मोगाच्या भावनांनी बीन हे सगळें बगुल्लो जेजू कितें करता विकृतपण बगुल्ल्या इन्कारपण बगुल्ल्या एकसूरपण बगुल्ल्या जेजून कितें केलें तो फाटीं सरलो ना तो पराधीन जाल्ले ते रातीं ताणें उंडो घेतलो तो मोडलो आनी शिसांक दिलो आनी म्हळें घेयात आनी म्हाका खायात ही म्हजी कूड कालसीन तसलो दाका रोस ताणें दिवन सांगलें घेयात आनी पियेयात हे म्हजें रगात हांव परत वैभवान येसर हें पिवचो ना परत असलें आचरण हांव करचो ना हें आयकत आसतना खंडीत जावन सोम्याचेर पातयेतल्या हर एकल्या बावटते मनशाचें जिवीत आलोवंक जाय जें कितें ताणें सांगलें त्या निमाण्या जेवणार दुसऱ्या दिसा आपणाचे नीज रगात आनी आपणाची नीज कूड मोडन व्हरोवचे मरिफात ताणें तें संपूर्ण केलें ताका सोदून आयिल्ल्यांक कोणाक तुमी सोदतात म्हण ताणें विचारलें जेजू ना जाल्यार म्हणटा आसतना हांव सोदतो जर म्हाका तुमी सोदतात हांकां वचोंक सोडा आपणाची कूड मनशाच्या सोडवणे खातीर ताणें घेतली ती कूड त्या दीस तो दुस्मनाच्या अधीन करता विकृत करतल्याच्या अधीन करता आनी तो आपणाकच मोडन आमकां दिवंक फुडें सरता अशें थंयसर येवकरिस्ताचें जेवण तयार जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तर जेजूक हें कशें साध्य जालें हें ताका साध्य जालें ताका आमचे थंय आसलेल्या संपूर्ण मोगा वरवीं ताणें आमचो संपूर्ण तरान मोग केल्लो
आनी मोग केल्ल्याक मात्र हें साध्य जाता म्हूण ताणें दाखोवन दिलें आनी मोग केल्ल्याक मात्र आपणाचें जिवीत हेरां पासो तो रिस्केर घालूंक साध्य आनी हें जेजून खरेपणी दाखोवन दिलें आनी आपण आमचो कितलो तो मोग करता गे म्हणलें आपणाचें जिवीत आमचे खातीर समर्पणच्या मरिफात ताणें तें दाखोवन दिलें तर मगचनो जेजूच्या निमाण जीवनाची ही सांज एक संभ्रम देखून आमी इतल्या व्हडा संख्यान आयल्या हे एक आचरण जेजूच्या मोगाचे आचरण ताच्या इश्टगतेचे आचरण ताच्या विश्वासीपणाचे आज हे वर्त्यांतले वर्तें घडीत आमी आचरण करता आसतना आमकां जेजू कितें शिकोवंक खुशी व्हरता आमकां मोगाचे आनी विश्वासीपणाचे व्यक्ती जावंक तो शिकयता आज आमी 3 गुर्ताचे नियाळ करता पयल्यान तो जावन आसा याजकपणाचो गुर्त याजकपणाचो गुर्त आमकां आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता पवित्र स्नानांत आमकां मेळ्ळें हें आपोवणें आमी खरेपणी जिवंक जाय म्हणलें तो आज आमकां खचित करता व याजकी मनियरपण ताणें आज घडलें आनी ह्या याजकी मनियरपणाद्वारे येवकरिस्तांत आमी वांटेली जाता आनी त्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आनी जेजूचें मांस आनी रगत आमी स्विकार करून आमचें आत्मीक पोशण जावन घेता आनी असले व्यक्ती आमी पवित्रद्वारे याजक जाल्ले आमच्या मागण्याच्या जिविताद्वारे आमच्या बलिदानाच्या जिविताद्वारे आमी बापाक आमच्या जिविताचें बली भेटोवंक आमी तयार जाता असलें बलिदानाचें जिवीत आमी जियेजय म्हणून आमकां याजकपणाचो गुर्त सांगता दुसऱ्यान येवकरिस्ताचो गुर्त आमी येवकरिस्त थंय संतोष पावता तें भेटोवंक धांवाधांवी येता सोम्याच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटेली जावंक आमकां भोवस खुशी तर हें आमी करचें सारकें पूण जुदासा बरी आमी तें सेवचें न्हय तें सेवन काळोखांत वचून काळोखाच्यो करण्यो आमी करच्यो न्हय तें सेवन आमी उजवडाची भुरगीं जावंक जाय उजवडाची व्यक्ती जावंक जाय आनी आमकांच आमी मोडून हेरां खातीर समर्पण दिवचे तसले व्यक्ती जावंक जाय तेन्ना मात्र आमी भेटोवचो हो येवकरिस्त संपूर्ण जाता तिसऱ्यान सेवेचो गुर्त जेजू आमकां शिसांचे पांय धुवन मोगाचो आनी सेवेचो संदेश दिता आमी नितळ आसल्याचे पांय धुल्यार ताचो कितेंच फायदो ना आमी नितळ आसल्यांचे पांय धुल्यार म्हणजे आमच्या इश्टांचो मोग केल्यार आमकां सोबीत दिसतात तांचो मोग केल्यार जी कोण बरीं आसात तांच्या फाटल्यान आमी गेल्यार तांकां स्विकार करून जियेल्यार तांचो कसलोच फायदो ना हे अनुभवती करतात म्हूण समजान सांगलां पूण आमी कोण आमचे दुस्मान जावन आसात कोणाचेर आमकां राग आसा कोणे आमकां इन्कार केला कोणे आमचें नांव पाड केलां जर तसल्यांचो मोग करूंक शकता जाल्यार आमी न्ही जावन सोमया बरे पेंगटाक तुवालो बांदून हेरांचे पांय धुता जर पांय धुवचे म्हळ्यार रागरासच्या म्हज्या बाबाच्या घरा बॉक्सनाचें उदक घेवन हांवें वचोंक जाय म्हजें नांव पाड केल्ल्या शेजराच्या घरा राजी संदनाचें आगमेंत घेवन हांवें वचोंक जाय म्हाका जाय जाल्ल्या कडेन काजार हांवें जाय जाल्ल्या कडेन काजार जाल्ल्या खातीर रागार म्हजो तूं पुतूच न्हय म्हजें तूं धूवच न्हय म्हणल्या बापाय कडेन म्हाका संबंद तुटला जाल्यार तो सारको करूंक हांवें वचोंक जाय तो आंतुळणार आसा पिडेंत आसा मरणाच्या तनीर आसा तसल्या बापाय कडेन हांव राजी संधान करूंक वेता जाल्यार हांव समया बरी म्हज्या पेल्याचे पांय धुतां म्हजे तावन अन्याय जाल्ल्या व्यक्तीक न्याय दिवचें तसलें नितीचें उदक घेवन हांव वेता जाल्यार
खंडीत हांव सोमया बरी हेरांचे पाय धुतां. तर मोगाच्या भावान आनी भयण्यो, या आनी आमी एकामेकाचे पाय धुवया. एकामेकाचे बोक्सान्यान पाय धुवया. एकामेकाचे नितीन जिवोवचे बरे फात पाय धुवया. कश्ट नासल्याक आमच्या कुमकेचो हात दिवच्या मरे फातांचे आमी पाय धुवया आनी अशें बरो संबंद आमी रचया. अशें ह्या वर्साचो निमाणो प्रेस्तार दुसरोच जातलो. एक विशेष आमकां एक अवकाश जातलो. विकृत करचो न्हय, बागार पाटी मोलाक घेवचो. इन्कार करचो न्हय, बागार पाटी स्विकार करचो. सांडून वेचो न्हय, बागार सोदून वेचत चलो. तर आयच्या दिसा, आयच्या राती पराधीन जाल्लो तो जेजू, आमचे खातीर आपणाची कूड मोडून आमकां दिल्लो तो जेजू आमकां युक्रिस्टची व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. आमकां बौतिस्माची याजाक जावन मागण्याचें जिवीत जिवोवंक आपोवणें दिता. आमकां सेवेचें जिवीत जिवोवंक तो आपोवणें दिता. तर सोमयाचें ही देख आमी घेवया आनी ताचे बरी आमचें जिवीत आमी बापाक समर्पण जावन जियेवया. खंडीत जावन त्या सोम्याची कृपा आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत आमकां फावो जातली. जंय कोरो मोग वस्ती करता थंय देव आसर आसा. मोगाचनो आतां आमी आयच्या लितुर्जीच्या भोव गरजेच्या रितींत भितर सरता. पाय धुवची रीत. जेजू शिसांचे पाय धुवन सेवा साखरेची खुना जालो. तशेंच आतां आमचो याजक भाव आमचे मदल्या थोड्यांचे पाय धुतलो. ते आम्हा सर्वांचे प्रतिनिधी जाल्ल्यान याजक आम्हा सर्वांक धुता आनी आमी एकामेका अशेंच करूंक उलो दिता. ही रीत चलतना आमकांय सेवेचे मन दी म्हूण बापा लागीं मागया.
și Sanso, Pedro sărșina ilos, Pedro ancan monalo, Pai dunque din sorsona, Somi zaptiun monalo, Călit natu ca altia mestera so. Zana zaya tumi baba no muja, Hawe kite kele monotuka, Hawa shita mokachak sartumi, Zozo hawe tum so mokelya pari. Zana zaya tumi baba no muja, Hawe kite kele monotuka, Hawa shita mokachak sartumi, Zozo hawe tum so mokelya pari. उभे राहूया बावडताचें प्रार्थन. मगाळ भाऊ भयणीनो, देव आमचो मोग करता आनी दिसते ताच्या गुताच्या ताच्या पुताच्या कुडी रक्ताद्वारे आमकां पोसता. तर त्याच देवा थंय व्हड्या पतयेन आनी भरवशान आमची मागणी ताका भेटोवंक या. आमची जबाब जावं दी. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी येवकरिस्तांत खरेपणी जेजूक भेटोवन तांच्या बऱ्या जिविता मारिफात त्याच जेजूक हेरांक वांटूंक तांकां आत्मीक घटाय दी म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जेजू सारखे खरे सेवाक जावन आपल्या ताबेन आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. आमच्या फिरगजेंतल्या सर प्रायवंत आनी पिडेस्तांनी तांच्या एकसुरपणाच्या आनी कश्टांच्या वेळार तुका विसरनासतना तूं तांचे संगी आसाय म्हणल्या भरवशान जियेवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फिरगजेंतल्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी येवकरिस्तांतय आकर्शण जावन सुखान आसतना ह्या जेवणांत वांटेली जावन आत्मीक घटाय जावन तांचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या वाड्यांनी समुदायाद्वारी सांगाता येवन गरजेवंतां खातीर आमकांच मोडोवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. आमच्या हेर कसकी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. दयाळा बापा, आमी सर्वांनी ह्या जाका संगे भेटोवचो तो येवकरिस्त दिसपडते जियोवन आमची जिणी आमच्या पेल्या भाव भयणीचे सेवेंत ती अर्थभरीत करूंक आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करचे आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सोम्या पूजा ही देहाव
आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सौम्यानी जागी आमोरी मरबागे वोंताचे तांचो पारो तो करतलो हाडपिटो जायनाशे आमी आशीर्वादीत करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात प्रितीच्या बापा जितले बटे हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितलेय बटी आमच्या सोडवणेचें काम तूं सोलोन व्हरताय देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी सस्नाच्या देवा सवकाणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सस्नाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडून जोडचे खातीर आपणाक पयलें बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासून बरयलेलें ताचे रगत पियोन आमी निर्मळ जाता देखून आतां दिवन ताता बराबर आनी सर्गींच्या सोदळ बरा सांगती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी सोंसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय
असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक ही देणी आमी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. ती तिका तूं राख आनी सांबाळ. आखे प्रितमेचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. त्याच बरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पासून, पिटर पावल आमच्या गोवडी बापा पासून आनी दंदुतांनी परगटलेलो तस्सू खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासून. सर्वेस्परा, तुझ्या साखर आणि साखरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समारंभता. ह्या दिसा आमचो सुमी जेजू क्रिस्त आमचे बसोद परअधीन जालो आनी त्याच देवा आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकार मोरयेक आमी भक्तीन वंदिता. त्याच परी तिच्या पतीक बागेवन सुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रू, पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुवांव, तोमास, जाकोब, फिलिप, बार्तोलोमियो, मातेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेन्स, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कॉस्मा आनी दमियान. ह्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदुतांक, रक्त साक्षांक आनी सुमेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मन्याऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही मागणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीची आनी रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी आनी सस्ताच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्यांच्या मोदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच आयचे आनी समेस्त आमचे आनी समेस्त मनशाच्या सोडवणे पासून कस मरोन ससच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सोर पदवेदारा देवाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरे जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो,
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. Bavat sagun pagotoya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही बळगता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अद्रिता. बापा, आमी तुझे मनियरे आनी तुझे पज्जा तुझ्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कस्ता मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गात सोडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या ध्यानांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवणेची कास. हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवान सकरा आबेलाची देणी, बाबरतांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. त्याच बरी हे बलिदान तुका मानो. सर्वेस्परा, तुजो दूत हे बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरो म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यानी बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकुळट कर. भवार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. तुज्या गणित काकुळतीचेर विश्वास दवरल्या की तें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बगोस आनी जुवांव स्टेफन, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया आनी तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्ता साक्षांच्या आनी सुमेस्त तुज्या भक्तांच्या जमयाक आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ताचे विदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सोर बऱ्यो वस्तू रचून जिवन आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदा बापा सबंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयल्लें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या स्वतंत्र जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकंदांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सभे आसूं. माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची गागुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची गागुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळये संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
păsmunci hauni zaiki mestri somitum so. Novo upades aundum ca dita munta somi. Fave tum so keladashi eka meka so mokaram tumi. Haudăr tumci duta aspai tumită șensă corung sai calte poni mogandung sai pai eka meka ce. Novo upades aundum ca dita munta somi. Mave tum so keladashi eka meka so mokaram tumi. Jesu ho संसार साणू बेता मुंजना झालो निमडेशी सा सांगाता जेवणा बसून खाशेलो जेवणा रुंडो घेऊन हाती अर्गा दिवताने मोडलो शी सांगतो वांटून जेजू अशे म्हणालो. देयातानी काया ही मुझी खूण तुमचे पासून समर्पूची हावय बाबा परतीता पर्यंत म्हजो उगदास सेवची. देयातानी काया ही मुझी खूण तुमचे पासून समर्पूची हावय बाबा परतीता पर्यंत म्हजो उगदास सेवची. आपल्या सृतासर मनशा एकठांय दामून सणासून जेवणा उपरांत वायनाची काल्स जेसून हाती घेतली बापान नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगलेली संस्काराची समजणी दिव जेजू म्हणालो. तुम्ही सोमेस घेयात अंतले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे मोजे रगत सोमेस मनशा पासून वारयलेले हे म्हज्या उगदासा करा. तुम्ही सोमेस घेयात अंतले पियेयात नवो सल्लो तीर करचे हे मोजे रगत सोमेस मनशा पासून वारयले
प्रार्थुया. सर्पदेदरा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जीवनांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवन आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जीवनांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आता सक्रमेंत पुरुषावर विशेवाच्या आल्तरीर व्हरतले. ताच्या उपरांत थोड्या वेळाक सक्रमेंताचे आराधन करूंक आमी आदार दितल्या. ते सोमतास गुपीतपणी आराधन करूंक आमकां अवकाश आसा. आज इगर्ज मोद्यान राती पर्यंत आनी फाल्यां दीसभर उक्ती आसतली. ह्या वेळार वैयक्तीक आराधन करूंक अवकाश आसा. दया करून मतीन दवरचे अल्थ रिती केल्ल्या संगता आमी सगळे इमाजी आनी रुपणी दामतेल्या. आमचे गमन संपूर्ण एवकरिस्तांत जेजूचेर मात्र आसोंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशेता. आनी अक्रेक वैयक्तीक आराधन जाल्ल्या मागीर सर्वांनी कांयच घुसपट करिनासतना मौनपणी आमचे घरा वेचें. फाल्यां हांगासर कुर्सावाट सकाळीं 7:30 वरांक 9 वरांक कोंकणींत आनी 10:30 वरांक कन्नडांत आसतलें. निमाण्या शुक्रारचे देवस्तुती सांजे 5:30 वरां जावन आराम जातलें. हालेलुया सोनवराचे दाबाजीक मीस सांजेर 7 वरार प्रारंभ जातलें.